आता खबरो विस्तारांत. जशी विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली तोच जोश आनी अणभव घेवन रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2024ची लोकसभा वेंचणूक नेटान लढयतले आनी लोकांचो आमकां तेंको आसतलो अशी खात्री रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान उक्तायली. म्हादयच्या विशया वयल्यान काँग्रेस आनी भाजपान गोंयच्या लोकांची अपेक्षा भंग केल्यात अशें मनोज परब म्हणटा. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खासा कार्यावळींत ताणें हें विधान केलां. जशें आमी सर असेंब्ली इलेक्शनाक देंवल्ले तोच जोश आनी एक्चुअली तेज्याकून चड एक्सपिरियन्स घेवन आमी लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी जो लोकांचो विश्वासघात काँग्रेस पक्षान केला आनी जे डबल इंजीन सरकारा कडल्यान लोकांक अपेक्षा आसले स्पेशली म्हादय तर ती खंय तरी अपेक्षा भंग लोकांचो दोनूय पक्षांनी केल्लो आसा आनी गोंयचे जे खरे नीज गोंयकार जे आमचे गोंयान आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनायज ते खंय ना खंय तरी फाटीं पडटा नाल्यार तांकां दिसता की हे पॉलिटिकल पार्टीज नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते तेंचे बिट्रे तांकां करीत आसा. सो तांकां खंय तरी एक ऑप्शन जाय आनी आमी लोकां कडेन वयता लोकां कडेन मेळटा तेन्ना लोक हे विचार आमच्या फुड्यान दवरता. सो आमकां खात्री आसा की हे दोनूय सिटां आमी सामके नेट लावन लडटले आनी लोक आमच्या वांगडा रावतले म्हणून. जेन्ना आमी इलेक्शना टायमाचेर जेन्ना काम करताले तेन्ना भुरगे ऑलमोस्ट 1 ते 2 वर्सां भुरग्यांनी आपले काम धंदो सगळे सोडून ते काम करताले आनी तेन्ना कितें जाल्लें तो आमच्या कडेन जो मॅन पावर आसलो नाल्यार जे फोर्स आसलो पळय तो चड आसलो. आतां ते नंतर आमी 1 वर्स सगळ्या भुरग्यांक रिलॅक्स जावपाक परते आपले काम धंद्यान एक सेटल जावपाक आमी तितलो मुवमेंट करूंक ना. पण आतां गेल्या मिटिंगेक आमी डिसायड केलें तेज्या पयलीं भुरग्यां वांगडा मिटींग जाल्यार आमी डिसायड केलें की लोकसभा ही जी इलेक्शनां आहाय आमी फूल फोर्स जशे असेंब्लीक लडलेले तशें आमी लडटले. सो जे तुमकां इलेक्शनाच्या पयलीं जशे मिटिंग्स ना जाल्यार जे आमचे न्यूज पळोवपाक मेळटाले ते न्यूज तुमकां आतां फुडें पळोवपाक मेळटले. आनी सेकेंडली आमची जी चळवळ आसा ही फक्त जाहीर सभा नाल्यार पब्लीक मिटिंगूच आसा अशें ना. आमी सादे ग्राम सभेन सुद्दां आमी आमचो आवाज काडटा, रेजोल्युशनां मांडटा, आमी सिग्नेचर कॅम्पेन्स करता आनी डिफरंट डिपार्टमेंटांनी वयता, लोकांचे बारीक बारीक इश्यूज आहा समस्या आहा ते सॉल्व करता, हायलायट करता. सो ह्या रितीन आमचो मुवमेंट तो चालू आहा. फक्त कित्याक व्हडले मिटिंग्स जायना तेजें रिजनूय आहा की जर इलेक्शन लागीं ना तो एंग्जायटी ती ना जाल्यार लोकूय मिटिंगेक येना. कित्याक आमचे जे लोक आहा ते इमोशन घेवन येता थंयसर नाजाल्यार एक चळवळीक लागून येता. सो तें बिल्ड करपाक ते एक मातशें इलेक्शन लागता नाल्यार कितें तरी कॉज लागता. सो तेन्ना जशें आमी म्हादयक उलो मारलो तेन्ना 3-4 हजार लोक आझाद मैदानाचेर येयल्ले. सो हें एक कॉज जेन्ना आसता तेन्ना लोक येतले आनी म्हाका दिसता लोकसभेक जेन्ना कॉज आसता तेन्ना 100% लोक येतले.